बैठक म्हणजे माननीय चीफ मिनिस्टरान जे कितें निर्णय दिता तेजेर आमकां हें करपाक जाय. म्हणजे आमचे आतां चीफ मिनिस्टरा कडेन भेट आसा. प्रेसिडेंटाक मेळूंक ना तुमी पार्टी प्रेसिडेंटाक? पार्टी प्रेसिडेंट म्हाका सांगिल्लें की तो हांगा येतलो म्हणून, आनी पार्टी प्रेसिडेंट महामंत्री आनी माननीय मुख्यमंत्री हांच्या उपस्थितीन कितें जावपाचें मुख्यमंत्र्यान आपयला म्हणून आयिल्लो आसा. तक्रार नेमकी तेंडुलकरांची आहे की सावित्री कवळेकर सांगेमध्ये काम करतात त्याच्याबद्दल आहे? सावित्री कवळेकर किंवा कोणीही काम कुठेही केलं तरी आपल्याला त्याची बाधा नाही आहे. कारण जो कोणी काम चांगलं करेल त्याला विधानसभेची किंवा कुठल्याही राजकीय पक्षाची तिकीट मिळेल, त्याच्याबद्दल काहीच नाही. परंतु विधानसभा 2 वर्ष अजून शिल्लक आहेत, 2हून अधिक. आधीच कुणीतरी प्रत्येक कार्यक्रमाला म्हणजे उपस्थिती लावायची आणि त्या कार्यकर्त्याबद्दल उमेदवारी तिलाच मिळणार याची शाश्वती सगळ्या जनतेला पब्लिक जाहीररित्या द्यावी, हा एक अनिष्ट पायंडा होत पडलेला आहे. म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांची नाराजी होती. एकच विषय आशिल्लो की अनेक झॅडपीचे बी तिकेटी खातीर ना, झॅडपीचो जो कितें पक्ष निर्णय घेता तो आमी शिरोधारी मानून आमचे कार्यकर्ते काम करतले. तुमकां आरोप लावपाचो कारण कितें आशिल्लो की मुख्य दिसून येना खंयचो तेंडुलकरान कितें सांगला तुमकां? कितें तेंडुलकर सरांनी म्हाका म्हजेर आनी खंयचोय आरोप केल्यार कोताक येतालो. पूण ज्या पक्षान हांव वाडलो, हांव पंचायत सदस्य 1992 जालो. म्हजें एकच घर मराठा समाजाचें आनी संपूर्ण 99% जो अनुसूचित जमातीच्या हातून भितर गोंयांत सगळ्यांच्यांनी म्हणजे टक्केवारीन 94% मतां एकटे कॅन्डिडेटाक घेवन 92 हांव जिखून आयिल्लो. गेले 28 वर्सां राजकीय हातून भितर आसा. केन्नाच खंयचेंय फाटलें इलेक्शन सोडलें जर जायत खंयचेंच इलेक्शन हारलो ना. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीन भितर ज्या जाग्यार 70% अनुसूचित जमात ST आसा थंय हांव परत प्रचंड भोवमतान निवडून आयलो आनी तोय इंडिपेंडंट निवडून आयिल्लो. आनी हांव विधानसभेची निवडणूक ज्या जाग्यार 50% ST अनुसूचित आसा जमात आसा त्या मतदारसंघांतल्यानय हांव निवडून आयलो. आनी आमचे माननीय विनय तेंडुलकराचें मत आसा की म्हाका लोकांनी घर बसयलो. हांव हारला तो फक्त 900 मतांनी हारला. पण गोंया भितर एक जबरदस्त असो हें आसा की विनय तेंडुलकर मंत्री आसतना दुसरे निवडणूक आसा, आतां पर्यंत तो निचांक आसा. तांचे अजून पर्यंत मंत्री आशिल्ल्या मनशाचें डेपोजीट जप्त जालें ना. तें डेपोजीट जप्त जाल्लें ती ताणें पळोवपाचें की आपूण कित्या खातीर हारलो. दुसऱ्याचेर जेन्ना अशें हें उडयता आनी हांव हारपाचें कारण विनय तेंडुलकरच आशिल्लो. ताणें आपल्या त्या डायलॉगांत म्हणलां की आपूण ताका तिकेट दिवपाचो विरोध आशिल्लो. चड कितें मागीर आमी मुख्यमंत्री 90% लोक ST समाजाचेच आसा. एक फोटो घेता लोक या सगळे. तुम्ही अरे दुसऱ्या समाजाचे ना, ज्या समाजाच्या नांवान विनय तेंडुलकर म्हजेर आरोप करता. आनी एक गोश्ट आसा, विनय तेंडुलकर म्हणटा की 40 वर्सां तो आपूण विनय तेंडुलकर म्हणटा की 40 वर्सां तो आपूण राजकीय दिवना भितर आसा आनी हांव कितें करपाक सोदतां. हांव म्हणजे बच्चा आसा म्हणटा राजकारणांत. विनय तेंडुलकरान एक लक्षांत दवरचें, ताजे पयले जे विधानसभेचे फॉर्म आसा ताका बरोवपाक कळना म्हणून म्हज्याच ऑफिसान भरले, म्हज्या डायनींग टेबलाचेर म्हज्या फ्लॅटाचेर ताजे पयले आमदारकीचे फॉर्म भरलेले. हें ताणें याद दवरचें.